आमचेर ताणें वतल्ल्या कुरप्या देण्याक अर्घा दिवंक आमी ह्या एकोरिस्तांच्या मेजावरी सांगाता जमल्या. देवाक आमी अर्घा दिवया मरियमेची देण्या खातीर. ताका आमी आज दिनवयसया आमचे प्रकृतीचेर बेसांव वतून ती फुलां फळांनी सोबायल्ल्या खातीर आनी त्या मरिफात आमच्या वावटींक बरो प्रतिफल दिवन आमच्या पोशणाक खाणा फोव केल्ल्या खातीर मरिमाय आमचे हरये कुटुंबाचे वडील फाटल्या 9 दिसांनी तिका मान कर आमच्या कुटुंबाजिणी कशी भगेवन करयेंत म्हूण आमी नियाळ केला. आज तिच्या जल्मल्याचे फेस्त आचरण करतना आमची कुटुंबां कशी देवाभिरातांचे करयेत म्हूण तिच्या जिणेंतावन शिकया. अशें मरियेक मान कर तिच्या संगाता जेजू सरशी फोवोन एक दीस आमी सर्गाचे सुखां जोडूंक ह्या दिनवसनाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. तुझे मरण जीवन बोलना मी समरता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरीत काळजा तुका आश्रिता तुझे मरण जीवन बोलना मी समरता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या भोव मोगाळ भावा भयणीनो, मरियेचो जल्म दिवस ह्या पूर्ण शतांत आचरसूंक आमी हांगासर आयल्या. वा हांवें म्हणयेत देवान आमकां हांगासर आपोवन हाडला. हो दीस आमकां क्रिस्तांवांक भोव चड संतोशाचो. सगळ्या संवसारांत आमच्या भारताच्या पंथा हर एका पूर्ण शेतांत आज लोक बरोवन वमतात. हर एका फिरगजेन हे एक आचरण भोव व्हडा संतोशान आमी करता, कित्याक मरियमचे मायेचो जल्म दिवस आमी आचरसिता. ती जल्माली आमकां जेजूक दिवच्याक म्हणल्या संतोशान आमी हांगासर आयल्या आसता. आमची सर मागणी देवा ते आमी उबारया. पयले सुवातेर मरियमचे मायेक आमच्या कुटुंबाची, आमच्या फिरगजेची, आमच्या पवित्र सभेची माय आनी राणी जावन आमकां दिल्ल्या खातीर आमी सगळीं कशें जेजूची भुरगीं तशेंच मरियमच्या मायेची भुरगीं जावन आसा. आनी आमकां समेस्तांक मरिये मायेतय व्हड मोग आनी मैपास आसा. त्या वरवीं आमी अनेक आशिर्वादां आमी जोडल्यात आनी त्या देखून देवाक अर्गां दिवया. आतां हें मिसाचें बलिदान देवाक मानवोवचें बरें भेटोवच्याक उपकारी मनान भेटयलें तें देवाक मानवच्याक
आमी आमच्या सर गुन्यांव पातकां वळखून घेवया देवालाचे बक्षणे मागया आनी नितळ कर्जान हें बलिदान भेटोवच्याक फुडें सरया. हांव पातकी सर्पदेवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेता देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक व्हरून पावूं. आमेन. महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी. शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी. महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी. शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका देवास्ता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी. शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाची शिळये, तू संसाराची पाकडटा. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यान बसला. आमची मागणी मानून घे. महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी. शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी, शांती मनशा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा कुंसगी, महिमा देवा कुंसगी,
महिमा देवाकू सरी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या बापा आमच्या सोडूनदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणी जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत अवकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली हो तिसो जल्मा दिवस व्हड संतोषान आमी संभ्रमता तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबरतान भरोशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान आमेन मीका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेत्रहेम एफ्रेता जुदाच्या कुळयांमध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचेर राजवाड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जन्मातलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगर भोव पुर्विला काळांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली ताशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो आसिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालती जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायळ वर्गांक 8 पुडारांक उठयतल्या ते तलवारीन आसिरियाचेर राजवड चलयतले देवाचे उतर हे मुझो आत्मो सौम्याची हुडबी गाता मुझे तारो कथई उल्लासता ताणे केल्ल्या महत् कार्य दिणेत मुझा ताच्या नावाक जावन महिमा सदा मुझो आत्मो सौम्याची हुडबी गाता मुझे तारो कथई उल्लासता ताणे केल्ल्या महत् कार्याची नेम मुझ्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ला 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 मुझो आत्मो सौम्याची उडवी गाता मुझे तारो कथई उल्लासता ताणे केल्ल्या महत् कार्य जिणेत मुझा ताच्या नावाक जावन महिमा सदा मुझो आत्मो सौम्याची उडवी गाता मुझ्या तारो कथई उल्लासता
ताणे केल्ल्या महत् कार्याची नीट मुजा ताच्या नावाक महिमा सदा ला 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 la 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 ताणे आपल्या रस्त्याच्या केली दयाळ तिका संतती सदे कोण मागतेली कित्याक सत्यवंता तिचे कामा केल्या भगवान सदैवंताचे नाव मुजो आत्मो सोम्याची ओढवी गाता मुझ्या थारो कथै उल्हासता ताणे केल्ल्या महत् कार्याची नीट मुजा ताच्या नावाक महिमा सदा la 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 आपल्या वाळवंत कवड्या तळे वळदा केले हंकारांग गर्विष्टांक ताळे दुस्पाटेले पदवेदारांक वयता सकला गले आनी इकुळ्याक उंचू पारले मुजो आत्मो सोम्याची ओढवी गाता मुझ्या थारो कथै उल्हासता ताणे केल्ल्या महत् कार्याची नीट मुजा ताच्या नावाक महिमा सदा la 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 भुकेल्या लोकांचे तळे भूक थांबयले आनी रित्या हातांनी मोदे क्रिस्तांव पाटी आपल्याक भिये तेल्या दाखयता दोगांक सदा संतती थांब संतती मुजो आत्मो सोम्याची ओढवी गाता मुझ्या थारो कथै उल्हासता ताणे केल्ल्या महत् कार्याची नीट मुजा ताच्या नावाक महिमा सदा la 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 मुजो आत्मो सोम्याची ओढवी गाता मुझ्या थारो कथै उल्हासता ताणे केल्ल्या महत् कार्याची नीट मुजा ताच्या नावाक महिमा सदा la 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 सांब पावलोन रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक
म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदिंचतो ओळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्यांची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावड्यांच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूस जाय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासत जांकां ताणें आसले येवजणे निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली. देवाचे उतार हे. देवाचो व्हड उपकार. Alleluia, servis pora zei, zei, zei. Alleluia, servis pora zei. Alleluia, servis pora zei, zei, zei. Alleluia, servis pora zei. आमचे माये तुका विमान दिता स्त्रियां भितर तू सदे तुझे ना पवित्र जा. Alleluia, servis pora zei, zei, zei. Alleluia, servis pora zei. Alleluia, servis pora zei, zei, zei. Alleluia, servis pora zei. Señor, तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. अब्राहम इसाकाचो बापूय, इसाक जाकोब असो, आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापूय, तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन साल्मोनाचो बापूय. साल्मोन बोआजाचो बापूय, राहाब ताची आवय. बोआज ओबेदाचो बापूय, रूत ताची आवय. ओवेद एस्सेचो आनी एस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सल्मावचो बापूय, उरियाची बायल सल्मावची आवय. सल्माव रेहोबोआमाचो, रेहोबोआम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफाताचो, योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आनी आकाज इस्कियाचो बापूय. इस्किया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आनी आमोस ओसियाचो बापूय. ओसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्राएल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शाआल्तियेलाचो आनी शाआल्तियेल येरुबाबेलाचो बापूय. येरुबाबेल अबियूदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक अकिमाचो आनी अकिम एलियूदाचो बापूय. एलियूद एलियाजाराचो, एलियाजार मातानाचो
आनी मातान जॅकोबाचो बापोय, जॅकोब जुजेचो बापोय, जुजेची पोतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिजो पोती जुजे नितीवोन मनीस. तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ सांभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूव जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अवकार चली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूव जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता म्हूण अर्थ. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, कशें तुमी यात्रेक जावन ह्या पूर्ण शेताक आयल्यात, तशें हांवूय एक यात्रेक जावन आयलां. कशें तुमच्यो आशा अत्रेक मोरये माये लागीं सांगूंक तुमी आयते जाल्यार हांवूय तुमचे बरीन थोडे अत्रेक थोडे आशा दवरून हांव आयलां. हांव तुमचे खातीर मागतां, तुमी म्हजे खातीर आनी तशेंच आमच्या गुलबर्गा मिसांव DSC पासून मागोवंक हांव तुमकां उलो दितां. मोरी आमची माय आमकां समेस्तांक मोगान तिणें सांबाळ्ळां आनी अखेर पर्यंत ती सांबाळटली म्हणलो बरवसो आमचो. आनी ह्या देखून आज आमी हांगासर आसा. आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक हें फेस्त आनीकी चड अर्था बरी जावन आसा. आमच्या मायगांवांत आयच्या दिसा नवें बेजार करता. आयच्या मायगांवांत आमी एक कुटुंबा समेत जेवता, सांगाता मेळोन आमचो कुटुंबाचो भाव बांदवपण आमी चडयता. आनी तशेंच आज भारतीय पवित्र सभा आमकां आयचो हो दीस एक चेडूं भुरगें ताचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिता. अशें आसतना आमी आयच्या देवाच्या उतराच्या बळान सोम्याचो संदेश कितें आमी समजोवंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो, हें पूर्ण शेत आमच्या कर्नाटकांत देवान आमकां दिल्लें एक देणें म्हूण हांव लेखतां. असलींत पूर्ण शेतां आसात. बेंगलोरांत आसा सेंट मेरी बेजिलिका, वेळांगणींत आसा, थंय वेळांगणी माता म्हूण आमी वेता. बंबय आसा, कलकत्ता आसा, सगळ्या संवसारांत म्हणल्यार बरी विस्तारून ही पूर्ण शेतां आसात. आनी आयच्या दिसा हारी हारीने म्हणल्यार बरी लोक थंयसर येता आसतना कितें पूण थंय घडटा. आनी कितें घडटा तें सक्कड देवाच्या उतराच्या बळान तें घडटा. देवाचें उतर आदी मगा देवाची शब्द तो जावन आसलो, तो मोरयामचे माये मारिफात मनीस जालो. हें सांगच्या पयलें हांव तुमकां पवित्र पुस्तकाच्या आदारान 3 स्त्रिय विशयांत आनी तांचे लागीं उलयल्ल्या 3 बडव्या विशयांत हांव तुमकां सांगतां. कोण त्यो 3 स्त्रियो? 6 जाण स्त्रियो आसात पवित्र पुस्तकांत. आमी तांचे हांव लिसांव जोडयेत. पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पुस्तकांत
आमी पळयता तिसऱ्या अवस्वरांतच देवान पयले सगळी सृश्टी रचली, ताचे उपरांत आपल्या स्वभावाचे सारकेचे जावन मनशांक रचले, आदामाक आनी येवेक रचले आनी आदाम आनी येव त्या भुमी वैकुंठांत संतोशान जियेताली. ती जावन आसली पयली स्त्री. आनी ह्या तिसऱ्या अवस्वरांत आमी पळयता मरी ती येव ह्या भुमी वैकुंठांत भोंवन आसतना थंयसर सैतान येता. सैतान येता एका सर्पाच्या रुपान. हांवें सांगलें बडवो येता म्हणून, पूण हो सैतान पयलें बडवो जावन नासलो. लुसिफर देवाचो आंज, देवाची खुशी करूंक ताका नाका आसलें. गरू ताचें थंय बरोवन आयलें आनी देवाच्या कुशेक मानूंक तो तयार नासलो. आनी त्या वरवीं देवदूत आसलो सैतान जालो. आनी हो सैतान आपल्या विकाळ बुलोवण्यांनी कशें म्हणी करून येवेक बुलयता आनी आड व्हरलेलें फळ खावंक लायता. तुमी देवा बरीच जातात म्हणून तो ताका बसयता आनी ताच्या बुलोवण्यांक बोलुल्ली ही स्त्री येव आडवारलेलें फळ खाता आनी आपल्या दादल्याक कितें दिता. दोगांय पातकी जातात आनी अशें ती विणगी आसात म्हूण तांकां भोगता. आमी देवाच्यो निवड जाता, देवाक समान जाता म्हूण ताणें चिंतलें. पूण तांची किरकोळाय कितें ती समजली. हाका म्हणटा हांव तांचें विणगेपण. देवा शिवाय आमी कितेंच न्ही. देवा मुखार आमी धूळ माती. देवाची खुशी करचें, देवाक संतोश दिवचो, तेंच आमचे जिणेचें वर्तेपण देवाक आमी दिवची निसाकी होगळीक मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी अशें येवे वरवीं पयल्या स्त्रिये वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक पाताक आयलें. पाताक मनशान केल्ल्या तक्षणा देवान ह्या मनशाक काण उडोवना. तो देव जावन आसलो भोव काकुळदार मोगाळ देव. ताचे वडे आगणेंत काकुळतीन त्याच दिसा ताणें बसयल्लें आनी एक स्त्री येतली म्हणून आनी तिच्या कुशीचें फळ तें सैतानाचें मस्तक चेंचतली म्हूण सांगलें. सबार वर्सां गेली आनी वर्सां उपरांत वर्सां वेळ भरती जाताच आज कितें तुमी वांजेलाच्या वाचपांत आयकलें. इतल्यो वंशावळीच्यो तकल्यो 14 अशें तकल्यो आब्रामातावन देवन आयिल्ल्यो त्यो सगळ्यांच्यो ह्यो वंशावळ वाचतना म्हाका भोगता की आब्राम, इजाक, जाकोब आनी ते राई, तो मोइजे, ते पात्रियार्क, ते प्रवादी, ते सगळे ह्या दिसाक म्हणले बरी ते राखोन आसले. आयच्या दिसा हें वाचप कित्याक काडलां म्हळ्यार माथेवाच्या वांजेलांत मोरये विशयांत आमी आयकोवचें पयले फावटी ह्या वाचपान जावन आसा. लुकाचो वांजेल तुमी काडल्यार तुमी पळयतात मोरयेक इजबी हाडचें पयले अवस्वरांतच आमी पळयता बडवो येवन गाब्रियल बडवो मोरयेक इजबी हाडटा. मोरये मुखार रावून तो दूत इसारता मोरयेक, तिका वंदन करून नमान मोरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता आसा, सुमी तुका मानवाला आनी सांगता देवाचे मांडवळ तूं जावंक पावतली, देवाच्या पुत्राचे आवय, तूं गर्भेत जातली. हे सगळें सांगतना मोरयेक तें कांय समजना कित्याक ती ल्हान प्रायेची 14-15 वर्सांची चली. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या वेळार बडवो तिच्या उतराक राखून रावलो आनी म्हणटा मोरी आबळे हांव तुजी चरण दासी, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. तिका समजोना जाल्यार आनी त्या एका उतरा वरवीं तिका कितें सगळें सोंसूंक मेळ्ळें ताची कांयच जळक तिका नासली जाल्यार व्हडा बावार्थान ती म्हणटा आबळे हांव देवाची साकन,
तुझे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं. अशें घडटा आसतना थोड्याच दिसांनी मोरयेक पळयता जुजे तेच्या लागीं ताका करार जाल्लें. जुजे चिंता आयच्या वाचपान तुमी आयकल्लें बरी. इथें कितें करचें हांवें? मरी गर्भेस्त आसा. ताका कळीत ना की मरी पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबाळल्या म्हणून. आनी तो नितीवंत मनीस, भक्तिवंत मनीस आपणास तकी चिंता मरयेक हांव गुप्ती सोड सोडटा, हांव ह्या गांवांतल्यान खंय म्हणी पयस येता, अशें सबार चिन्ना ताच्या मतींत आयली जाय. आनी अशें एका रितीन पिसान तूर जावन खंतीन तो न्हिदोन आसल्या वेळार ताकाय एक बडवो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, जुजे मरयेक तुजी पतीन काणयोंक तूं भियेनाका, कित्याक ती गर्भेस्त जाल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान. तिका एक बाळ जल्मतलें आनी त्या बाळाक तुवें जेजू म्हूण नांव दवरचें, कित्याक तो ह्या संवसाराच्या सर्वांक सोडवून दितालो. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, मरये विशयांत आमी ह्या माथेवाच्या वांजेलांत पयले फावटी आयकता. ही सांग पावली मरी आमची माय, भोव वर्ती, देवाक चड मानवाली. तिसरी कोण स्त्री म्हणून तुमच्या मतींत येवंक पुरो. तिसरी स्त्री कोण म्हणून पळयचें जाल्यार आमी वचत जाय प्रकटण पुस्तक निमाण्या पुस्तकांत बायबलांत 21वा अध्याय पळयल्यार 9वें वर्स पळयल्यार तुमकां दिसता थंयसर एक बडवो जो आमकां सांगता, आल्या पळय हांव तुका आतां व्हरून येता. त्या देवाच्या शेळयेक यज्ञ भेटोवंक जाल्ल्या देवाच्या शेळयेक ताका मानवली ताची स्त्री. आनी ती स्त्री कोण सगळे जेजूच्या नांवान सोडवून जोडलेले, ते सगळे ते पात्रियार्क, सगळे ते राई, सगळे ते प्रवादी, सगळ्यो त्यो भाग्यवंत स्त्रियो, भाग्यवंत मनीस जेजू म्हणसर. आनी जेजू उपरांत जेजू खातीर जीव दिल्ले, मारतीर मेल्ले आनी सबार जेजूता खातीर जियेल्ले आनी भाग्यवंत जाल्ले. व्हड एक जमो, त्या सगळ्या जम्याक पळोवन तो बडवो म्हणटा, ही जावन आसा पतीण जेजूची. आनी ह्या स्त्रियेक जेजूक भेटोवंक म्हणल्यार बरी. ताका सांगता तो, पळय हांव तुका दाखोवन दिता, जेजू ह्या स्त्रियेचो पती जावन आसा. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हजारांनी हांगासर जमो जाल्या. आमी चिंतूंक पुरो आमच्या जिणेंत आज एक आमी सोदून हांगासर आयल्या. आमीन तुमी सवण केली. आमची जिणी मोगाच्या भावानो भयणीनो आमची विसवण न्ही. आमी ह्या संवसारांत आयल्या जाल्यार आमचो मोग केल्लो मोगाळ बापाय आसा. आनी तो मोगाळ बापायच्या त्या सर्गीच्या बापाच्या कुशेन आमी ह्या संवसारांत जल्माल्या. आनी ह्या संवसारांत आमी ल्हान व्हड जाता. आमच्या जिणेंत जाल्लें खंयचेंच एक्सिडेंटल न्ही. तें देवाच्या निर्मण्यान तें सकट तें बांदून आसा. आनी अशें आसतना आज आमी पळोवंक जाय मरयेक आमची शारोतीण जावन आसा. जेजू कुर्सार मरता आसतना ताणें चिंतलें आमचे विशयान. सरकार साल्वासांव जोडलेलो व्हड एक जमो आसा आनी ह्या संवसारांत साल्वासांव जोडूंक प्रयत्न करचो. म्हजे तसलो, तुमचे तसलो किरकोळ मनशां आमी सगळीं आसा. आनी आमकां साल्वासांव मेळत जाय जाल्यार आमकां एक आदार जाय, आमकां एक शारोतीण जाय, आमकां एक बोळ जाय, आमकां मोगान ओडोवची एक आवय जाय म्हणून जेजूक सोंसताले. आनी त्या वेळार कुर्सार आसतना ताणें म्हळें शिसाक पळोवन, आपले ही तुजी आवय. आनी आपल्या आवयक पळोवन म्हणलें ताणें, माई हो तुजो पूत. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र सभेन जमो जाल्लीं आमी सगळीं आमी मरयेक नमारण्य म्हणटना ह्या उतरांनी उलो मारता. आमी म्हणटा सदांच हे मागणें, आमी परदेशी येवेचीं बाळकां, आमी परदेशी येवेचीं बाळकां. आमचें राज सर्गराजा वचोंक आसा, पूण ह्या संवसारांत आमी कश्टांत आसा, ह्या दुखाच्या कोंडांत आसा. आस्कार उस्कार सोड तुका आमी रुदान करता. तर तूं आमचे शेकये
हे तुझे काबूलचे दोळे आमचे वयर परती. सदांच आमी मरये माये लागीं हे मागणी आमी भेटयता मोगाच्या भाव भयणीनो. अशें आमी आयिल्ल्या वेळार आमकां भोगूंक पुरो. आज आमी मरये माये लागीं आमचे कश्ट सांगतले आनी आमचे कश्ट सगळे परिहार जातले. खंडीत जावन परिहार जावं दी म्हणून हांवूय मागतां तुमच्या बसोत. सांगातच आनी एक विशय, मरी आमकां उपकार जोडून दितली आमची शरोतीण मात्र न्ही, आमकां आमच्या जिणेंत ती एक प्रेरण जावन आसा. आनी कशें प्रेरण? जेजूचो मोग करूंक, जेजूक आमच्या जिणेंत आमी वावोवंक आनी जेजूक ह्या संवसारांत दिवंक आमकां ती वर्ती प्रेरण जावन आसा. आमी पुणशताक गेल्या वेळार हांगासर जावं ह्या वेळांगणी जावं ह्या लूर्द ह्या फातिमाक गेल्यार थंयसर सबार लोक आपले कश्ट दूख काण घेवन थंय येतात. सबार जण गूण जातात, पूण आनीकय सबार जण थंय आसात ते गूण जायना. पण फाटी येत आसतना एका रितीच्या संतोशान ते वेतात आनी ते म्हणटात देवा खातीर देवान खुशी वेली जाल्यार कित्याक नजो, हांव हे कश्ट मरता म्हणसर सोंसतां. असल्या बावटान ती संतोशान आपल्या घरा फाटी वेतात. खंयचें व्हरतें अजाप आमचे कश्ट परिहार जाल्लेंगी ह्या कश्ट मेळोवन दी म्हाका म्हणचे. कोण कश्ट देवाची खुशी म्हणून मानून घेतात ते मरयेचे साक्ष मरयेची देख ते आपल्या जिणेंत घेतात. कित्याक मरी कुर्सामळी आसतना त्या कश्टांत हांव केदींच धांवली ना, ताच्या पयलीं ना ताच्या उपरांत ना. देवाची खुशी पळच्याक जें कितें तिणें तिका इजबी हाडल्या वेळार तिका बरी खबर मेळ्ळ्या वेळार सांगलें, हांव तुजी चरण दासी, तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका जावं. निमाणे घडये पर्यंत तिणें तें पाळलें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक जाय मरयेचो जल्म दिवस आचरतना आमी तिची भुरगीं आनी आमी मरये बरींच जावंक जाय. मरयेचे शगूण आमचे जावंक जाय. मरयेचें भक्तीपण तिचो भावार्थ आमचो जावंक जाय. आनी त्या वेळार मात्र आमी मरयेक मानवतल्या. आयच्या दिसा आमच्या देशांत आमी एका चेडू भुरग्याचो दिवस म्हूण आचरता. सदांच म्हणले बरी आमी आयकता खबरो भोव विकाळ भोव मारेकार खंयसर गर्भपात केलें आनी चेडू भुरग्याक मेळ्ळेल्याक तांणी नेगार केलें, जिवाचो अवकाश समेत नेगार केलो. कितलींशीं जाणां आपल्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळाक लगाट करतात. हर एक दीस म्हणले बरी आमी आयकता अत्याचार, ल्हान भुरग्याचेर समेत सामुहीक तरान अत्याचार. आनी आमची मोतींत आमी अशें चिंता की आमच्या घरान जावंक पुरो, आमच्या समाजान जावंक पुरो, आमच्या फिरगेचें जावंक पुरो. चेडू भुरगें आमकां नाका. व्हड जाल्ल्या उपरांत आमी ताचेर वांकडे दृश्टीन आमी पळयता. आनीक व्हड जाल्ल्या उपरांत आनी कितें चिंता आमच्या घरा कामाक आशिल्ली स्त्री. आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां उलो दिता आमी चेडू भुरग्याक गौरव दी जाय. कशें चरक्या भुरग्याक मोगान आमी स्विकार करता तशेंच चेडू भुरग्याकी देवान दिल्लें देणें म्हणून आमी स्विकार करी जाय. आमच्या भयणीक आमी मोगान पळय जाय. आमच्या आवयक आमी मान दी जाय. आमच्या व्हडली मांयक प्रायवंतांक आमी मोगान पळोवंक आमकां जेजू उलो दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगा सावन आमी वेता आसतना मरयेक आमचे संगी आमी घेवन या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक आमी स्विकार करतले. कशें मरयेन जेजूक वावयलें तशेंच देवान आमकां हें भाग दिलां. आमकां क्रिस्तवांक कातोलीक भावंडांक हर एका मिसाक आयिल्ल्या वेळार कुंगारांत जेजूक सेवंक आनी निसाकी जेजू आमचो स्वामी आमच्या काळजांत येता. कशें मरयेन संवसाराक जेजूक दिलो. आमी हांगा तावन वेता आसतना जेजूक ह्या संवसारांत आमी ताचें नांव परगट करूंक आसा. पापा फ्रांसीस ताणें बरयल्लें तें पत्र इवांजेली गांवदिवम
तातूंत मोरये विशांत आंकडेच्या पानांनी तो बरयत आसतना मोरयेक तो एक नवी बिरूद तो दिता. मेरी आवर ब्लेसड मदर इज द स्टार ऑफ इव्हँजलायझेशन. तर मुगच्या भाव भयणीनो, आज आमी मोरये मायेक आमी देख गावन घेवचें जाल्यार आमच्या बाबड्याच्या जिणेंत आमी वाडोवन येता आसतना आमी स्विकार करया देवान मोरयेक दिल्लें तें आपोवणें जेजूक संवसाराक दिवचें. आमी आमच्या खऱ्या क्रिस्तांव जिणे मारिफात बऱ्या बावडती क्रिस्तांव जिणे मारिफात मोरयेकी आमी परगटया. मोरये प्रासड जेजूक आमी परगटया. मोरयेक आमी परगटता कित्याक ह्या पुणशतांत येवन मोरये मायेचो मोग आनीकी चड मापान आमच्या काळजान बरोवन येता. मोरयेक आमची कुटुंबां आमी भेटोवन दिवया. कुटुंबांत आमची भलायकी ही भलायकीची आवय आमकां खंडीत दितली. न्हय आमच्या कुडीची बगार आमच्या मोतेक आमच्या कुटुंबांत समाधान मोरी माय आमी तिका आमच्या घरा व्हरून गेल्यार खंडीत आमकां दितली. तर मोरये मायेचे दूत जावन जेजूचे आपोस्तोल जावन ह्या संवसारांत आमी जियेवया आनी जेजूक आमी ह्या संवसाराक दिवंक प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पूण आमचो बाबाट तूं सारया सतमंतां देवाक सर पदोदरा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यार संभालो आमकां मरयतान जल्मलो पोन्स पिलाताक ताणे कस सोंसले ताका कुस्सा झरलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो सर्गा चडलो सदां देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतालो. सतमंता पवित्र भक्तांचो पातकाचे भुरसाणीक कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. भावा भयणीनो, मोरी आमचे कथे विनंती करता, सदांच ती विनंती करता. तिच्या विनवणेन आमी आतां भेटूंची मागणी बापाक मानवंदी म्हणून मोतीन धरून व्हडा पातयेन आमची मागणी सर्गी बापाक भेटोवया. ऐक आमचे प्रार्थन सोम्या मोगाळ आमच्या बापा ऐक आमचे प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा ऐक आमचे प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा ऐक आमचे प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा. आमच्या पाप साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक तशें लायिकांक तुज्या बिरंथेन बर हे वरवीं पवित्र सभेन भागीवंतपण वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा ऐक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या बिरांथेन बर राष्ट्राची आनी तांतले परजेची सेवा तुजी सेवा म्हूण मानून घेवन तांणी सेवा दिवंक आनी जिवंक तूं तांकां दया कर म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा ऐक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा. आमचे फिरगस कुटुंबान तुजे बिरांत रास करूं आमी सर्वांनी तुका भियेवन जिवंक आनी अशें आमी तुका दिन वसूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार म्हूण फावो कर म्हूण मागता हांव. ऐक आमची प्रार्थना
प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा आमच्या भुरग्यांचेर तुजी बेसावां देवो तांकां तुज्या पुताचे आवय मोरयेचे शगुनांनी तूं नेटय मरी परी तूं देव भिरांतीन बरोवंक आनी जिजू परी आपल्या वडिलांक मानून जिवंक आनी शांती समाधानाच्या सांगतपणांत वाडोवंक तुजें प्रेरण दी म्हूण मागता आयक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा आयक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा आमच्या कुटुंबांतावन पयस परगवांत जिवच्या संद्यांक तुजें बेसांव दी तांच्या वावटेक बरो प्रतिफळ लाभय तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता आयक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा आयक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा आमच्या रयतेचे कृषीक तुजें देणे जाय पुरतो पावस आनी बरो हावो फावो कर तांचे वावटेक तूं प्रतिफळ दी म्हूण मागता आयक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा आयक आमची प्रार्थना मोगाळ आमच्या बापा एक घडी मौनपणान आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी जेजू थंय उसारया भोव मोगाळा बापा सर देण्याच्या दातारा आमी तुका आज अर्गां दिता मोरये आमचे मायेचो जल्म दिवस व्हडा संतोशान आनी उर्बेन बाबडटान आचरण करूंक फावो केल्ल्याक आयच्या दिसा मोरये आमचे मायेची मजत मागून आमचे जिणे आमी तुका भेटयता आमची कुटुंबां आमी तुका भेटयता आमची पवित्र सभा आनी हो संवसार तुका समर्पिता मोरये आमचे माये थंय आमची सर मागणी दयेन तूं आयकोन घे आमकां शांती दी समाधानेन सांबाळ बावडतान वागय केदींच आमी तुका सोडून पयस वचनासय आमकां तूं सांबाळ मोरये आमचे माये मरिफात जेजू आमच्या सुमयतय हे मागणें तुका भेटयता बापा आमेन काणीक भेटोंक तुका आयल्या तुज्या वेदीसशी पाती सोम्या मोज जीवन स्वीकार करून करे पावन सर्वच तुझे तुवेच दिले कांयच नायाची मुझे म्हणले सर्वच तुझे तुवेच दिले कांयच नायाची मुझे म्हणले काणीक भेटोंक तुका आयल्या तुज्या वेदीसशी
घे बापा घे जीवन मुझे मिटाने मौत का तुका मानदाशे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गी आमच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात नेमणेक आमच्या अंगी पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान आमकारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आमकां अर्पण विगबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावों. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर उतई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरयेचो जल्मा दिवस आचरून आमी तिका नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुआर्पणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तू, दरबाराचो सर्वेस्पर तू. पवित 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 पवित, दरबाराचो सर्वेस्पर तू, दरबाराचो सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा बोल सर्गी तुका जय जय. सर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा बोल सर्गी तुका जय जय. बोल सर्गी तुका जय जय. बोल सर्गी तुका जय जय. पवित 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 पवित, दरबाराचो सर्वेस्पर तू, दरबाराचो सर्वेस्पर तू. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच
ओम सर्वे तुका जय जय सर्वेच पोराचे नावे येतात आकाश ओम सर्वे तुका जय जय ओम सर्वे तुका जय जय ओम सर्वे तुका जय जय पवित्र 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 दरबाराचं सर्वेश्वर तो दरबाराचं सर्वेश्वर तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सोसूंक पळयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया जेजू राया तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगात पातकांचें भुगसणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समीस मनशां पासूत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया जेजू राया बावरता सो गुट परगटुया उंडो खाता आणि हे कासेतले पियेता तिथले पोटी तू वैभवानी आम्ही तुझे मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वीस पराक केपरी तुमी शेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा फ्रांसीस आमच्या DCCच्या गोळी बापा तशेंच मिसचे बलिदान भेटून आमच्या खातीर मागलेल्या रॉबर्ट मिरांडा गोळी बापा आनी संवसारांतल्या सर गोळी बापा आनी सर याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदोरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचलयत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये भगेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वंटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजांकाय. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजांकाय. तुझी खुशी सदा जाता तशी संसाराचा तशी संसाराचा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिसा तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार पूण वायटांतले आमकां निवार पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सोबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अवतरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगांची येतेल्या म्हणल्यार सो गुरसावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची कातूक. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची कातूक. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक हजर आसां आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಗುರುಗಳು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರದು. क्रिस्ताव कैथोलिक क्रिस्ताव मात्र पवित्र साक्रामेंट. जेजू तुकारा कोनसा सेवूक तुका पावले कोण तुझ्या एक सुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुकारा कोनसा सेवूक तुका पावले पूण तुझ्या एका सुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली. ये जेजू म्हज्या काळजांत बिडार कर म्हज्या जिवितांत. ये जेजू म्हज्या काळजांत बिडार कर म्हज्या जिवितांत. हे सोम्या सडोंदरा हे धन्या पाक्रुदरा. हे सोम्या सडोंदरा हे धन्या पाक्रुदरा. सोवडो तुझे तजियेतलो केदीस बुकेम सोना केदीस बुकेम सोना. तुझी विता सोवडो तुका सकमाकलो केदीस तानेम सोना केदीस तानेम सोना. ये जेजू म्हज्या काळजांत बिडार कर म्हज्या जिवितांत. ये जेजू म्हज्या काळजांत बिडार कर म्हज्या जिवितांत. ये सोम्या सडोंदरा हे धन्या पाक्रुदरा. हे सोम्या सडोंदरा हे धन्या पाक्रुदरा. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्माल्ली भाग्यवंत आंकवार मरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फांतें म्हणून आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगान सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडूनदार म्हण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाल जियोंक समेस मनशांक फावो कर म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, निमाण्या आशिर्वादा पयले शिवमोगा दिएसीसीच्या गवळी बाब फ्रांसीस सरावाच्या तर्फेन आनी ह्या पोनशे तसो दिरोक्तोरो तशेंच हांगाचो विकार दोतोरो पीटर एंटनी यांच्या तर्फेन हांगा पिरगज लोकांच्या तर्फेन गुलबर्गा दिएसीसीचो गवळी बाब अधिक मानाधिक दोतोरो रॉबर्ट मिरांदा आमचे सांगाता इंग्लीश भाशेंत तांणी मीस पेटोवन सरमाव दिवन आमच्या खातीर मागलें. तशेंच गवळी बाबा सांगाताय तांणी मिसाची भेटोवन आमच्या खातीर मागलें. तशेंच कोंकणी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर ताणें मागलें. आमी ह्या गवळी बाबाक
आमच्या DSCC तर्फेन ह्या पूर्ण शेतातर्फेन काळजात हांव दिन वाजता तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या तळयो पेटून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. तशेंच आज माधुर तळ्यांनी गायला आमच्याच DSCCचो बाप मिनीन आल्मेडा आनी माविना केरे ते कोयर टीम बारी सोबीत रितीन गायन केला. तांकांय आमच्या DSCC तर्फेन ह्या पूर्ण शेता तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे लागीं दिवंक रुपया भांगार ना. आमी आमचे दोनी हात आमच्या गोळी बाबा कुशीन उबारुया. एक घडी भर स्तुतीकर मागुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गा तुका होगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू. आमच्या गोळी बाबाच्या भलायके खातीर आमी मागता. परत ते फाटी पॉयंट करना तेन्ना गुलबर्गी DSCCचेर तांच्या गोळी वावराचेर चर DSCC ह्या जागाचेर आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी दी. हरिहरा भलायकेच्या मायेक तांणी दिल्ली सेवा तांच्या जिवितान आशिर्वादान बेसावा आनी तांणी सेवा करतना बऱ्या भलायकेन देव तांकां राखून उरनी. अशें त्यांनी हांगा केल्ली सेवा आशिर्वाद जावन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. निमाणे बेसावा खातीर आज जोडया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत ओंकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून आमेन. ओंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज ओंकार मरियेच्या जल्मा परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार मयेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर्वपुजेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवून येवूं. आमेन. वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर तुमी मागिल्ल्या खातीर हांव तुमकां अर्गां दितां. गुलबर्गा DSCC अशी आसा. मिसाम DSCC बेळें जायते आसा. पूण वावरडी थोडेच आसात. आमचे भितरल्यांक थोड्यांक म्हणी विंसून काडून दी देव म्हणून आमी मागया. आनी तुमकां केदाळे गुलबर्गा DSCC स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या फादर फ्रँकलीन तुमकां देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक आयच्या फेस्ताचो परिपूर्ण संतोश हांव तुमकां मागतां. मरिये मायेचो आशिर्वाद तुमचे सदां आसूं. हरिहरच्या माये मोगाळ माये भलायकीचे माये. हरिहरच्या माये मागता तुझे लागी विश्वास पोना. माग आमचे पासून पुता जेजू लागी. माग आमचे पासून पुता जेजू लागी. नमान नमान तुका मरिये हरिहरच्या माये. नमान नमान तुका राणिये हरिहरच्या माये. नमान नमान तुका मरिये हरिहरच्या माये. ತಕ್ಷಣ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹರಿಹರच्या ರೋಗಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. हजारांनी हजारा लोक तुझ्या पुणशेता, तुझ्या काकळुते परवसता. हजारांनी हजारा लोक तुझ्या पुणशेता, तुझ्या काकळुते परवसता. हरिहराच्या माये मुगाळ माये, हरिहराच्या माये मुगाळ माये. आमचे प्रार्थन मानून घे, आम्हा कुटुंबाचे बेसावगा. नमान नमान तुका मरिये, हरिहराच्या माये. नमान नमान तुका राणिये, हरिहराच्या माये.